Timur bentuk kalawar kau somia Dinwashi kalsan Upkar marta Jiniye tamcha tuja vichi diryan somia Te badi amini Mogan tuja somia Amka tuve posnai Raklai dayen tuja Kalsan monan amka tuve ekmo dailai Upal Krista Jesucha Bukti berbentuk kalawar kau somia Dinwashi kalsan Upkar marta Jiniye tamcha tuja vichi diryan somia Te badi amini बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो भावानो बहिणीनो ख्रिस्त्यानाच्या काळाच्या तिसऱ्या ऐतराक आमी पावल्या आणि अशी सगळी देवलू तुजी आमकां सांगता उल्हास पावा खुशाल जाया संतोष रावा कित्याक समी अंसो लागींच जाला आनी ही खबर इतली लागशिल्ली आमकां पावल्या की आमच्यान वगेर रावंक जायना न्हयच आमी संतोष पावोंक जाय वो संतोष आनी खुशालकाय आमी वांटून घेवंक जाय आनी त्या दळासर आमी समृद्धीचें हें नाताल निजाकी अर्थभरीत जातलें वो संतोष आमचे थंय आसूं दी आनी आमी हो संतोश हेरान वांटून दिवंक देव आमकां कृपाने आदार दिवं म्हणजे मन मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया हे मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक आमचे गुन्हेपण आमी ओळखून घेवया आमच्या सर्व पातकांचें बक्षाने मागोवन आमी आमकांच आमी आयती करया पातकाची दुखोसान आमी सोमेस्त सांगता मागया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुका भाव भयणीनो तुजो सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार वेळेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपद वेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन Somia kakrut कर Somia kakrut कर Krista kakrut कर Krista kakrut कर Somia kakrut कर Somia kakrut कर प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं सोम्यान जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्याने अत्रे घेवन रावता येदोवर सोडून दर आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमक आमकां फाव कर म्हूण आमी विश्वासून मागता तुज्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवार चलयता ससनाच्या ससना आमेन
इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप आराणे आनी सुकलेली भुंय संतोश बरी जावं पाड पडलेली भुंय उल्हासू आनी फुलूं सारक्या भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं ती उल्हासू आनी आनंदान गितां गावं तिका दिल्ल्या लेबनोनाची महिमा कार्मेलसो आनी शरणसो प्रताप लोक सरस्वराची महिमा देखतलो आमच्या देवाचो प्रताप तकलेले हात घट करा अस्क दोंपरां तीर करा भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर घेया भिये नाकात पळय हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडूंक तो येता तेन्ना कुड्याचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडतले आनी मोण्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो तांतल्यान एक राजरस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली कित्याक सरस्परान सोडयल्यान ती परत येतली गितां गावून ती सियोनाक येतली ससनीक संतोश तांच्या माथ्यार आसतलो संतोश आनी आनंद ती भोगतली दूख आनी रुदाण पळोवन वेतली देवाचे उतारे देवाचे व्हड उपकार श्लोक ये सोम्या सोडय आमकां ये सोम्या सोडय आमकां सरस्पर सदांच विस्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो मुखेल्यांक तो ग्रास दिता कैद्यांच्यो संकळ्यो तो तुटोवन उडयता श्लोक ये सोम्या सोडय आमकां सरस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता बागवाल्यांक नीट उबीं करता सरस्पर परगांवांक राखता अनाथांक आनी विधवेंक तोच सांबाळता श्लोक ये सोम्या सोडय आमकां सरस्पर नितिवंताची आपुरबाय करता पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता सरस्पर सदांकाळ राजवट चलयतलो ये सियोना तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो श्लोक ये सोम्या सोडय आमकां जाकोबाच्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो आतां सुमी येता पर्यंत सुसणीक जाया पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाण राखून रावता पयलेंचो आनी आखरेचो पावस येतासर तो सुसणीकायेन राखून रावता तुमी तशींच सुसणीक जाया आनी तुमच्या काळजान धैर्य घेया कित्याक सर्वेस्वराचें येणें लागींच पावलां भावा भयणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडिनाकात मनशात जाल्यार तुमची झडती जातली पळया नितीदार तुमच्या दरवट्याचे सीण उबो आसा भावा भयणीनो सुम्यांचे नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टा मदें दाखयल्ले सुसणिकेची देख घेया देवाचे उतारे देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर असो प्रेरकत्व मुजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. तो वळो क्रिस्ताच्या कृत्या विशांतली खबर बंदेन असलेल्या जुवांच्या कानान पडली आसता ताणें आपल्या शिसांक धाडन जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें येवचो आसा तो तुमचो
वा आमी आनेकल्याची वाट पळयसय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वचा आनी तुमीच आयकलां तें आनी पळयलां तें जुवांकू सांगा. कुर्डे पळयतात, थोंटे चलतात, खोटकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे विशांत जाचो भावार्थ दंडळना तो बागी. जुवांचे शिस पाठ करून गेल्लेच जेजू लोकाच्या समय लागीं जुवां विशांत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हणून अरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय? न्हय तर कितें पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरां नाशिल्लो मनीस गाय? नाजूक वस्तुरां न्हेसतात ते रावळेरांनी पळोवंक मेळटात. कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी? वय, हांव तुमकां सांगतां, प्रवादी प्रांसवर्त्याक ताचेच विशांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सतच हांव तुमकां सांगतां, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जातार जुवांव प्रास उरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गीच्या राजांत कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास उरतो. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आदवेंत कालाच्या तिसऱ्या इतराक आमी आसा आनी हर एक तिसरो आयतार आदवेंत कालो असो आमकां समेस्तांक एकच खबर दिता, संतोश पावा, उल्हास पावा, आनंदान बरा. कित्याक शास्त्रांत तयार करून आसली वाट आनी यान्याक राखून आसलो वेळ लागीं पावला. मेजाया सोडवंदार आमच्या घराच्या बागलार आसा आनी आमी कोणेय न्हिदोर रावंक जायना, आमी कोणेय दुकान आसूंक जायना, आमी संतोश पावोंक जाय. कित्याक देवाचो पूत आमचे मदें येतलो आनी आमचे बरी मनीस जावन आमच्या गतींची येतलो. एक लांब वाट सल्वसावाची देवान तयार केल्ली. केदळा आदाव आनी येव पातका वरवीं देवाची आतां संगतपणांतून भायर पडली. तो जावन आसलो व्हडलो नश्ट. देवान मनशाक रचतना एक शेवट दवरलो. बाकीच्या वस्तू प्रकार विभिन्न तरान देवान मनशाक रचलो. आपणाच्या सारकायसो, आपणाच्या स्वरुपाचो ताणें रचलो आनी आपणाचो विश्वास ताजे थंय सोडून ताका जिवी केली, जिवी मनशां केली. हें सर ताणें केलें आनी ताजे उपरांत आपणे रचल्या सर रस्त्या पावन मनशा कडेन मात ताणें संबंद दवरलो. हो संबंद देवातून आयलो. देवा कशी आसली, मनशाक देवान ताच्या सारकेसो सरपायसो रचून ताजे गूण ताका दिल्ल्या वेळार आपणें जावन ताणें देवाक विंचून काडयचें आनी देवाच्या त्या सवास्कायेंत आसचें म्हूण आशा वेली. आनी त्या देखून देवान मनशाक आज्ञा दिली. केन्नान मनशान देवाची आज्ञा पडली तेदळा तावन ह्या देवाच्या मोगाच्या वेंगेंतलो तो भायर पडलो. पूण तो शेवट देवान रचलेलो मनशा पासत ताणें आपणा सांगता जिये जय म्हणलो. तो परते नासा जावंक देवाचें सदांच जालें. आनी अब्रामाच्या आपोवन येतावन ही लांब सल्वासावाची चारित्र्य सुरू जाता. देवान मनशा कडेन संवाद करून फाटीं ताका हाडचें.
अब्रामातावन जेजू पर्यंत सद्दा 2000 वर्सां 2 वर्सांची ही तयाराई 2000 वर्साचे हे देवाचें सदन आईची लितुर्जी आमकां सांगता अखेर जावंक आयलें. तुम्ही या भोव सुंदर काळार आसात, सुंदर वेळार आसात. मेजाया सोडबंदार तुमचे मध्ये येवंक लागींच पावला देखून वगे रावा नाकात. संतोष पावा, उल्हास करा, तुमची काळजां संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून दीत आणि वो संतोष तुमचे ते आसलो. हेरां कडेन तुमी वाचून घेत आसतना आमी सगळीं संतोष बरी प्रजा जातल्या. हेचे पयलें वसाप इजायास प्रवादीचे अद्वैताच्या खालार ह्या प्रवाद्यान बरयलें जायत्या मागीर कथांनी हालता. हेचे वसाप बाबिलोनियांत पद्देशी जावन जेवणाच्या जुदेव लोकांक ताणें फाव केलें. तेदोळ पर्यंत बाबिलोनाचो राय तांकां राजभर घेसलो नासलो आनी आतां तांच्या कुशीचो पर्शियाचो राय डेरियस ताणें बाबिलोनकारांक चलवयलें आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक परदेशी जावन आसलेल्या लोकांक वसा तुमी फाटीं तुमच्या गांवाक आनी तुमच्या देवाक तुमी आराधन करात. आनी ह्या वेळार इसायास प्रवाद येवन सांगता तुमचे कश्टांचे आनी दुखाचे दीस आखेर जाले. हांगा रोडून रावंक ना. ती गितां सौम्य तुमी गायलेलीं देवाक स्तुती करची. येदोळ पर्यंत हांगा तुमी मननातल्यात आनी आतां परत्यान तुमी गांवाक फाटीं वयतल्यात आनी थंयसर देवाची स्तुती करतल्यात. देव तुमचे सांगात आसा जातलो आनी असो परिणाम जावन तो म्हणटा खुडे पळयतले, मोने उलयतले, केप्यांक आयकतले, थोंडे चलतले. जें कितें ह्या संवसारांत उणेपण आसा तें पुरा नाश जातलें आनी तुमी सगळी प्रजा संतोशान देवाची स्तुती करतल्यात. हेच्या वंजलांत ह्या सुबवत्यांत जेजू तेंच सांगता जोम बावतिसाचे फाटलाव धरी जेजूसाचीन आयिल्ले. जोम बावतिसान तांकां जेजूसाचीन धाडलें. जेजूच्या खालारी मेजया येतलो म्हणलें चिंताप गूण आसलें. पूण कसलो मेजया, कसलो सोडवंदार, कसलो राय. जुदे लोकांच्या इतिहासांत फामाद राय म्हळ्यार दावीद राय. सगळ्या झुजांनी जैतवन सगळ्यांत ताजें जुदेवाचें आसतना येदे व्हडलें कोल्लो तो मनीस आनी सगळ्या त्यांच्या राजस्थानांत शांती समाधान हाडलोलो वो राय, महान राय. तांणी चिंतलें येवचो मेजाया असलोच जावन आसतलो. आतां ते रोमाच्या अधिकाराक गुलाम जावन जिवन आसले. सोडवंदार येता आसतना तो तांकां ह्या राजकीय संबंधांत येतलो, व्हडलो राय जातलो आनी आमकां समेस्तांक सुटका दिवन संतोशान जियोंक तो आमकां फाव करतलो. असलें चिंताप आसल्या वेळार जोम बावतीस ताकाय दुबाव. जेजू विशयी ताणें आयकलें. जेजून कशी ती कृत्यां त्या विशयी ताका खबर मेळिल्ली. जेजूची ती शिकोवन लोकांक कशें तांचें गमन ताचें तें व्हरतलें ही खबर ताका आसली. आनी त्या पासत तोय धाडटा ताज्या शिसांक वचून इसारात आनी ते येवन इसारता येवं कसो तूं सुगी ह्या दुसऱ्या कमी राखून आसा जाय. जेजू ताका सिधा जवाब दिना. लोक कोयत पुस्तकाची जन्माय आसो जें कितें इजायास प्रवादीन सुमार 600 वर्सां आदीं सांगलें तो तांकां सांगता. जें कितें ताणें प्रवाद केल्लो तें सत जालां. वचून सांगा जुवांक खुड्डे पळयतात, मोने उलयतात, केप्पे आयकतात, थोडे चलतात आनी दुबळ्यांक बरी खबर प्रगट जावन आसा. जेजू नासलो ही उतरां जोम बावतीस आयकतना ताका समजतलें येवंक कसो मेजाया तसो. ह्या 2 वचपा मदें आमकां दुसरें वचप मेळटा आनी थंय जेम्सान बरयल्लें जाकोबाच्या पत्रांतलें. आनी जाकोब इगर्ज ताचे सुरवेर ताणें चिंतलें
जेजू परत्यान बेगीनच येतलो, तांच्या काळारच येतलो, ते जीव आसतनाच येतलो अशें ते राखून आसतना जायते मरण केले. आनी तांकां जाकोब सांगता जेजू परत्यान वेगी येतलो, पूण आमी सोंसणीकायेन राखून रावो जाय. तो वेगी येतलो पूण आमी सोंसणीकायेन राखून रावो जाय. कशें एक रईत बिंवपल्या उपरांत फळ दिता म्हणसर राखून रावता, तशें आमी राखून येतले जाय. पूण तो येतलो बेगीनच आनी आमकां सुमेस्तांक ताजे ते एकवट येतलो. जेजूचें पयलें येणें आनी जेजूचें निमाणें येणें ह्या मदें आमी जिवन आसा. आनी हो काळ देव आमचे संगत आसा. क्रिस्मसाच्या संभ्रमाक लागींच पावल्याक आमकां ही बरी खबर कितें सांगता. न्हीच आमी संतोश पावोवंक जाय, बगर हेरांनी संतोश पावोवंक जाय. हेरांक संतोश पावचे बरी आमी तांच्या गरजांक पावोवंक जाय. न्हीच क्रिस्मस संतोश आमचो मास करचो, वो संतोश आमी मांडून घेता आसतना क्रिस्त आमचे मदें परत्यान आसा जाता. जे ताचें नांव ह्या हप्त्यांनी आमी दिसांनी आमी सदां एक करतना ताका इमॅन्युएल म्हणटले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगत आसा. आनी हो देव आमचे संगत आसा म्हणून आमच्या मुखार प्रगट जातलें. ही जेजूची कामां ताणें केल्लीं ती हेरांक बरेपण करची आमच्या जिवितांत आमी करता आसतना. आनी प्रत्येक तरान ह्या नातालांच्या काळार आमी हो नातालाचो संतोश गरजेवंतांक उणें पडल्यांक आमी वांटून घेता आसतना निजाय की आमी सगळेंच कुशल बरी जावन जेजूच्या ह्या जल्माचे परस समृद्धताल्या ही कृपा आमकां दी. सदांच आमकां कुशल बरीत कर. सदांच तुज्या हसऱ्यांत जिवंक आमकां आशिर्वादीत कर. आनी तुजें तसलें उदार सेवेचें काळेज आमचे ते रस म्हणून सरस्वती देव लागीं आमी मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवातें आमकां स्वभावात आमी समेस्त संगता मागया. सतमंतान देवाक आणि येशू ख्रिस्ता त्याच्या स्वतः आमच्या सुम्यान जो पवित्र संभावलो आमकां समजलो कोंच पिलातान कसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो ताणे केलो तो मेलो देवलो तिसऱ्या दिसा मेलो परतून जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्वपदवेदार देवाच्या बसलाय तेंकांची आनी मेल्यांची मुसली करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचे सयतार पातकाचे मुखानी कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव बाप आपणाच्या भुरग्यांक मागिल्ल्या वरणी सडतीक देण्यांनी भरता. जेजू देवाच्या देण्याची रुजवात आमची सर्व मागणी बापाक भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेची जबाबदारी आनी मिसांव सोलोवन वचच्या पाप साहेबाक आनी सर धार्मीक मुखेल्यांक तुज्या देण्यांनी बरो जिवितांत तुज्या मोगाची रुजवात जावन सर मनशा कुळाक तुज्या मोगांत बरची खुणा तांकां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशा खातीर वावुरतना संविधानाचे रचने वेळार सर लोकांची हक्कां राखून व्हरूंक रुपीत केल्ल्या कानुनाक गौरव दिवन मौल्याभरीत जिवीत जिवोवच्या मरिफात लोकांक स्वतंत्रायेन जिवंक अवकाश आसा म्हणल्याची रुजवात जावंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर निराश्रितांक पिडेस्तांक आमच्या बऱ्या मनाच्या करण्या मुखांत्र रसलो देव
तांचो मोग करता म्हणली बोगणां उदेंवच्याची रुजवात आमकां कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमकां राखून व्हरच्या आनी विविध रितींनी आमची जतन घेवच्या समेस्त सोजरांक, धाकटेरांक, नर्सांक आनी समाजसेवकांक तुज्या आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्व युवा जाणांनी ह्या तांत्रीक संवसारांत जियेत आसतना तुजी पवित्र सभा बांदून हाडूंक जाय आसची बरी हातेरां पारखूंक तांकां कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या योकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या सडवणेचो मिस्तेर नियाळन तुज्या मोगाची रुजवात आमकां कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा ही प्रार्थना आमी परगट रितीन उसारल्यांत साबार मागणी तेसो आमच्या काळजांनी आसात. जर ती तुज्या राज्याची आनी सोडण्याची रुजवात आमच्या जिविता मुखान दिवंक शकतात तर दयेन आमकां फायद कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. जीवन मुझे सोमिया मुर्दे देने मका संसारिया पयना जावये करे बलिदान पातकी जिने मुझे नेना कशे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्ते देने मका संसारिया पयना जावये करे बलिदान. भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदव्यो दाद्या बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या पवित्र मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पितो. तुज्या गणित पदवेन सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी. ही आमी मागतो तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सरकाल्यानी सर्वांथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो कुडकाळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें यजन पूर्ण केलें आनी सस्तीकरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वयभीं धीर धरून आतां आमी आशितांव तें तुवें बसयलेलें देणें. तो वैभवन परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सदळ बरा सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून खिंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेंच कस मरून म्हज्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ती कराराचें हें रगत, पथकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशें बसत तेव्हा रावतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Bawat tersebut pegetuyan, तुझ्या कुसाने पुनर्जीवन पोणावरवी, तुरे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवन पोरणाचो आमी भक्तीवेनी उडास करता आनी जिविताचो उणो आनी सोन्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुका सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Thias Jesu वरवीं, thias Jesu सांगाता, thias Jesu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. देवाक आमचो बाप म्हूण वळखून घेवन जेजूच्या उतरान आमी सगळीं संगता मागया. आमचे बापा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदा तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुर्यां बक्षिता, तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका,
पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरचे नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलते सर पातकांती सुटय आनी सर वाकांती वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें जेज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जे तें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचेय सवय आसो. गुरुत्व जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो जेजू ससन जिवी सो वोंडो आनी ससनाच्या आबाचे वेची खाल्स जेजू क्या पवित्र मंडळाकल घेवंक आपणे मेळली आमी समेस्त सौभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Swagat swagat sergiraya durbolya karzan moja jivo mundo tu jividitai patkacha pasanto makarakai prakashi suryo tu uzwad famkai जीवित मुझे नंदन करता जीविता कुवारा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या बरो गवळी तूं शेळयांक राखताय पांचव्या सरोबाक व्हरून पायताय जिविता सर तूं तान बागयताय सर्गेच्या सुखाक व्हरून पायताय जिविता कुवारा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या
प्रार्थुया. खनवळ्या बापाय तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान फातक्यांतली आमकां सुटोवं आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. इकडे बसूया. मोगाच्यानो आम्हा सर्वांच्या त्या सवां बसत हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलां. मानादेक बाप जॉर्ज सांतो मायर आमचे कर्नाटक गोंया प्रांतीय असो प्रांतीय वडील वा प्रोविन्शियल आमचो हांकां आमी आभार मानता. तशेंच कळसनतावन देव बरें करूंक म्हणटा. मुखल्या मिसावांचेर तांच्या जैत मागता. थँक्यू फादर. संगी आसात सहबेटेवनी केले. मानादिक बापू विनोद लोबो प्रोविन्शियल सेक्रेटरी जावन ते वावर करनासात. तांच्याय मिसावाचे जैत मागता. तांकां बरें मागता. थँक्यू फादर. जाल्लें बरें जाता. बऱ्या भाशेन जालो काल सांजेर सांस्कृतीक सांज कार्मेल डे 2022. बाबा भयणीनो पावसाची थोडी बेश्टावणी आसली जाल्यार आदी कितें सडकळ नासतना बऱ्या भाशेन जाल्लें. पावस वतूंक ना. देवाक जावं अर्गां आनी तुमकां आयिल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. पूण आज सांजेर चलोवंक आसचें कार्मेल कॅरल्स 2022 जमिया गायन स्पर्धो जोगती ह्या जायती टिमां नातल्ले वरवीं आमी रद्द करी जाय पडला. सो कार्मेल कॅरल्स 2022 स्टँड्स कॅन्सल्ड. दयकर तुमच्या गामानाक हेरांकी सांगा. तिसऱ्यान कन्नडा रिथीर डिसेंबराच्या 17 तारखेर म्हणजे सोनवार सकाळी 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत आसतली. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूंक उबी रावा. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान दर्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या मुर्शा कुळा नासा के दे सोनी नाका. ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान दर्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. मोगाळ पुत्रा सोवे भगवान आशीर्वादी गुरुसाचे खरे आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.